हे आमचे आयज मनसून ड्रेनेजीस आमी नितळ करता आनी आमी अशें पळयलां की वर्साच्या वर्सा शेतां आमची कालांगूट आनी सालिगांव ही दोनूय शेतां बुडटा. हो आतां आदलो 2-3 मिटर व्हांव आसलो, कोणानूच हें घेवंक ना, नोट करूंक ना कोणानूच न्हू म्हणून कोणान विचार पासून करूंक ना तेजेर बाबा आमचें उदक कशें कित्याक लागून ब्लॉक जाता तें. सो हे फावटी गीता मॅडमीन आमचे हेजेर लक्ष घातलें आनी म्हणून लागले आमकां एक JCB दी सर आनी आमी हें नितळ करून घेवया. आनी ते हितून आमी हें नितळ केलां आतां आनी हे हांगासर सान सोमते आगारडा वयतले आमी नितळ करून. सो हे सगळें नितळ करून आमचे पावसाचो लोट येता तो त्या हांगासर मागीर फ्लडींग जावचें ना. नाजाल्यार तुमी पळयताले हांगासर कालांगूटसान सालिगांव वयता आसतना दोनूय सायडीक पेट्रोल पंपाचे फुडें दोनूय सायडीक रस्त्याच्या सायडीक उदक भरतालें. कित्याक हे हो व्हांव 3 मिटर हो ब्लॉक जातालो. आदीं जो हो व्हांव आमी नितळ केलो तेन्ना 2012 हो लक्ष्मण परब आमचो वॉर्ड मेंबर आमचो एक सरपंच आसलो. सो तेन्ना तेणेन करून घेतलेलो आनी आतां परतून तशी बायल डेप्युटी सरपंच आसा गीता परब तेणेनूय हो इनिशिएटीव घेतला. आतां आमी अशें कितें केलां की कॉन्ट्रॅक्ट कोणाक दिवपाचें ना हे फावटी. कॉन्ट्रॅक्ट इंडिविज्युअल वॉर्ड मेंबरांनी पळोवपाचें. तांकां आमी JCB दितले, डेली वेजीस काम करूनी, ती डेली वेजीस JCB घेवनी आनी हे सगळे पावसा आदीं आख्खे कालांगूट आमी हे व्हांव नितळ करून घेतले. हेच एक्चुली आमी कितें करताले टेंडर्स करताले आनी टेंडर एकले कॉन्ट्रॅक्टराक मेळटाले आनी कॉन्ट्रॅक्टर कांयच नको ह्या वाड्यान कितल्यो व्हांव आहा, दुसऱ्या वाड्यान कितल्यो व्हांव आसा आनी ते बरयताले की आमी हें केलां म्हणून आनी पयशे घेवन वयताले ते. सो हे फावटी आमी कितें केलां इंडिविज्युअल वॉर्ड मेंबराक आमी दवरला सारको, म्हणजे तेणेन आपणाच्या वाड्याचें काम करपाचें. जर तर कोणाचेय तरी प्रॉब्लम आसता एका वाड्यान त्या वॉर्ड मेंबराक मेळपाचें आनी जर तर ते वॉर्ड मेंबराक पासून ती मेळना जाल्यार तेणें पंचायत येवन आमकां सांगपाचें, नाजाल्यार सेक्रेटरीक सांगपाचें, नाजाल्यार आमचो एकलो कोण स्टाफ आमी नेमलेलो आसतलो. माहिती तुम्ही ते DCT काम घेतले हाजे म्हणजे आमकां सांगात माहिती दिया. आयज आमी सालिगांव कालांगूट जे जंक्शन आसा थंयच्यान आमी आमचो व्हाळ साफ करपाचें काम हातीन घेतलां. हेज्या पयलीं म्हाका दिसता गेली 15 वर्सां हें काम आमी त्या टायमार केल्लेलें, पण आयज आमकां खरेंच गरज आसली. कारण हो व्हाळ आसा पळय तो मातयेन भरलेलो आसलो, भितर खूब कचरोय आसलो, थोड्योश्यो वेली ज्यो झाडां बारीक आसलीं ते साफ करपाचें गरजेचें आसलें. कारण फाल्यां सकाळीं जेन्ना लोक हांगासर शेतां लायतले तांकां खूब त्रास जातलो आसलो, तेंची शेतां भरोन उरतलीं आसलीं. सो मेन आमचें हें काम आसलें की ती करपाक जाय आसलें. त्या खातीर आमी पंचायत थ्रू हें आमी काम करून घेता.